म्हैसाळ पंचवाडी धरणाचे उदक गिमात सापूत काबार. लोकांचे उदका खातीर हाल. फुडाराक तशें जावचें न्ही म्हूण उदक बॅलन्स करतले. आमठाणे आनी म्हैसाळ धरणाक पावसाचें उदक सांठोवन लोकांक पावयतात. आमठाणेक तिलारीच्यान उदक बॅलन्स करतात. म्हैसाळाक धडे सावड्डे, मीराबाग आनी लागसारचें उदक व्हरतले म्हूण WRD मंत्री सुभाष सांगता. आमठाणे आमची बॅलन्सिंग टँक. आमठाण्याक स्वताची रिसोर्स ना. पावसाचें उदक जें आसा तें स्टोर जाता पूण आमी तिलारींतल्यान ताका सप्लाय करतात. त्यामुळे आमठाणे जें आसा पळय न्ही हो सदींच बॅलन्सिंग रिजर्वायर तशी ती उरता. ते पद्दतीन आमकां आतां म्हैसाळ करचें पडटलें. बॅलन्सिंग रिजर्वायर खंयच्यान हाडपाक सोर्स? एक 2-3 पॉयंट्स आसा ताका. एक आसा थंय सावर्डे धडे म्हणटा थंय. ताज्या मातशें गेले जाल्यार मिराबाग म्हणटा थंय आसा. आनी ताज्या मातशें गेले जाल्यार धर्माचे जे डॅम्स आसा पळय न्ही थंयच्यान सादारणशे 3-4-5 किलोमिटराचे पॉयंट आसा. त्या पॉयंटांतल्यान उदक लिफ्ट करचें पडटलें आनी तें उदक हांगा हाडचें पडटलें. म्हणजे अदरवायज दॅट वॉटर गोज एज अ वेस्ट. जें उदक सिपेज जावन येता दुसरे कडेन यूज करता डायवर्ट करिना. नवें उदक जें धरणांतल्यान ताका पाजर आसा किंवा कॅनलाचें एखादी पाजर आसा तें उदक अदरवायज वता आनी सावर्डे पुला कडेन थंय मिक्स जाता खाऱ्या उदकांत. तितलें उदक आमी एनलायज करून पळयतले की तें उदक लिफ्ट केलें जाल्यार हांगसर रिफील जातलें. फुडल्या वर्सा पर्यंत म्हैसाळ जो डॅम आसा पळय न्ही दॅट कॅन बिकम बॅलन्सिंग रिजर्वायर फॉर नॉट ओन्ली फॉर पंचवाडी, फॉर शिरोडा, बोरी, जेणे करून सपोर्ट सिस्टम जातली फॉर ओपा. ना जाल्यार ओपाच्यान उदक हांगा हाडचें पडलें, पंचवाडीन हाडचें पडलें. कळ्ळें की ना. पण हें फुडल्या वर्सा जावपाक शकता. ना फुडल्या वर्सा जावचें ना. ताका 2 वर्स लागतलींच कारण मोठो प्रोजेक्ट आसा न्ही. केरी 70चे अंजुणे धरणात 4% उदक 10 दीस खंय पावतले. बाकीच्या डॅमांनी बऱ्या प्रमाणात उदक. अंजुणे आता 4.5% पाणी उरलेलं शिल्लक आसा. 4% म्हटले तर साधारण 256 हेक्टर पण लार्ज पाणी ती. कितले दीस? 10 दिसाची वयर पावतली. आणि तेजे भायर आमकां एक वेस्ट वियर म्हणून आसा. तेजे भायर 2-3 बंधारो आसा. म्हणल्यार आनी 20-25 दीस तरी व्हडलीशी कांय प्रॉब्लेम जावचे ना. जायच पडलेले तिळांतल्यान डायवर्ट करपाक. आमी ती कितें करता लास्ट मिनट पर्यंत रावना. किपींग इन प्रिकॉशन कांय तिगोवचो ना म्हणून सुद्दां आमी मिनिस्टर सांगले तशें फुडले 4-5 दीस भितर आमी ते जॉयन करता. तिलारी टू साखळी ओडोचे प्लांटाक जॉयन करता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.